गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। खास करून वास्को शहरांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी जाल्ली स्पश्ट वाड दिसून येता। 2 म्हयन्यां पयलीं वास्को खारीवाड्यार दोगा पर्यटकांनी एके जाणटे बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ही घडणूक ताजी आसतनाच वास्को रावपी चालोबा केसरकर हांणी आपल्या घरकान्नीची हत्या करून स्वता पुलीस स्टेशनार वचून गुन्यांवाची कबुली दिली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आणि कूट ताब्यात घेतली। ह्या प्रकरणाचो तपास वास्को पुलीस करतात। म्हणलो जीवांशी तरी असताना ते परसाना वयर गेलो पयलीं हे परत रगतान होळ पडलो आसा आनी पडे हात धरला ते पळयले मिटींग पळय पडलेलो आसा रगतात रात तुझे चेडूच हय म्हाजे चेडू वैशाली तेंचे कितें आसले झगडी जाताली तेमी झगडी जाता 3 वर्सां जाली आमी एसटी करतो आमी कोण सांगून आसले झगडी जाता आशिल्ली म्हण आमी हांव वचून निताल तेंक मारता म्हणटो केसा दोन मारतालो चेड्या नाचवाचो मारले तेणी चेड्याच मारला आपल्या आनी इतले केले तेणे इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जपात आमी घेता म्हण तेणी हे केले पळयता आमी हे घेता जावं घेता म्हण भयणी 2 भयणी आनी 2 पंच येयले। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिओजी।